उदका पुरवण खात्याच्या घाळपणाक लागून उदकाची नाशाडी कशी जाता ताजें उदाहरण सध्या दिवचले पळोवपाक मेळटा। दिवचल सांखळी रस्त्या कुशीक सरवण हांगासर एकेच सुवातीचेर उदकाची पायपलायन परत परत फुटपाचे प्रकार चालू आसात। फाटल्या 10 दिसां भितर ही पायपलायन एकेच सुवातीचेर 3 फावटी फुटपाचो प्रकार घडला। ही पायपलायन नेमकी कित्याक फुटता तें कळपाक मार्ग ना, पूण पायपलायन फुटली की व्हडा प्रमाणांत उदकाची नाशाडी जायत आसता। फाटल्या 17 मार्चाक पयले फावट ही पायपलायन फुटिल्ली तेन्ना दुसरेच दीस हे पायपलायनींतल्यान उदक व्हांवपाचें बंद जाल्लें। ताका लागून हे पायपलायनीची दुरुस्ती केल्ली अशें दिसता। मात 8 दिसां भितर परत एक फावट ही पायपलायन फुटली आनी आयज बुधवारा दनपारां तिसरे फावट ही पायपलायन फुटल्या। ही पायपलायन परत परत फुटता देखून हे उदकाचे पायपलायनीची दुरुस्ती वेवस्थीत केल्या की ना ते विशीं प्रस्नचिन्ह उप्रासता। हे उदकाचे पायपलायनीची दुरुस्ती वेवस्थीत केल्या काय तात्पुरती मलमपट्टी केल्या हें कळपाक मार्ग ना। हे उदकाचे पायपलायनीची कायम स्वरुपी दुरुस्ती केली ना जाल्यार उदकाची नाशाडी जायत आसतली अशें लोकांक दिसता। आतां पळोवचें पडटलें उदका पुरवण खातें हे पायपलायनीची कायमची दुरुस्ती केन्ना करतात तें। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।